कोरगाव गावाचे एक नाव जो असो किल्लो तयार करून आम्ही अख्ख्या गोंयाकच न्हू तर आम्ही देशापर्यंत पावपाची आमच्याकडे कला आसा आणि ती आम्ही कला पुढे व्हरपाची आम्ही ताकद दवरता आणि हे केवळ एकल्यामुळे शक्य ना. ही जी टीम जी आसा ही मागीर त्या सार्वजनिक गणेशोत्सव असो किंवा आमची ही किल्ल्याची कलाकृती असो सफेद आणि आपण दिवस घटपट करून ही उभारतात आणि त्याचे श्रेय त्यांना अवश्य मेळटा. गणपती सार्वजनिक गणपतीचो त्यांना सेकंड प्राइज मेळ्ळो. हांव तेजें अभिनंदन करता कारण त्यांची जी कला ते पेश करतात ताका सरकार दरबारी तेचे यथोच्च पारितोषिकय मेळटा. आज ही सुद्धा कला जी त्यांच्यानी हांगा पेश केली म्हाका खात्री आसा की हे कलेक सुद्धा सरकार दरबारी अशी जी कला त्यांच्यानी तयार केला हेची दखल घेतली वयतली. हांव खरेंच परतून एकदा त्यांचे अभिनंदन करता आणि त्यांच्यानी असेच आमच्या कोरगावचे नाव हे पुढे व्हरचे. ही संकल्पना मी संतोष पालेकर यांना सांगितली. त्यांनी त्यांचे मार्गदर्शक पोके सरांना मिळून आणि बाकीच्या इतर जी संस्थान आहेत यांना सांगून हा मोठा किल्ला कोरगाव विजयदुर्ग किल्ला आमच्या इथं हा तुम्ही बघताय. खूप आनंद वाटतोय. तुमचं प्रेक्षकांनी सुद्धा इथे येऊन या कार्यक्रमाला प्रोत्साहन आणलं. आपण आपल्या पाहुणे नातेवाईक कोण मित्र असेल सगळ्यांना एक वार तरी या किल्ल्याकडे येऊन या किल्ल्याचं दर्शन करण्याची सगळ्याकडे विनंती करतोय. जे जे लोक सोशल मीडियावर आहेत आपल्या फेसबुकवर आपल्या इंस्टाग्रामवर या किल्ल्याचं प्रदर्शन घडून संपूर्ण गावात गोव्यावर आणि देशावर याची प्रसिद्धी आणि आमच्या गावाचं नाव वर काढून किल्लो वायस कोरगांवान म्हाका दिसता हे पेडण्यान फर्स्ट टाइम घडलेले आसा अशें कितें तरी अलगूच. आणि आयज ह्या किल्ल्याचे हांगासर ओपनिंगाक म्हाका आपयला बद्दल हांव मना काळजांतसून तुमकां थँक्स म्हणटा. पयलीं ही जी कला आयज खऱ्यांनीच खूब उमेद दिसता. जी कला आयज आमी हांगासर दाखयल्ली आसा ती आयजच्या कोरगांव गांवांत न्हू ह्या आख्ख्या गोंयांत न्हू ह्या आख्ख्या इंडियेन आमची कला वयतली. ताका लागून हांव पयलीं मना काळजांतसून जे पळय हांगासर कोणी केला ताका एप्रिशिएट करता कित्याक ही पळोवन खऱ्यांनीच खूब उमेद दिसता. जी आमची कला जे आमचे पेडणे सदांच म्हणटात पेडणे ही कलाकारांची खाण हांगासर दिसून येता. खऱ्यांनीच ही कलाकारांची खाणूच आसा. तशेंच तुमकां खबर आसा ज्या आमचो गणेश चतुर्थी दिसा सेम अशें तळ्यान एक गणपती हांगासर केल्लो आमच्या कासुल्यान म्हणून सेम अशीच कला जी आयज म्हाका दिसता ज्यो तळयो आसा त्यो खंय तरी यूज जातात हेच्या पयलीं केन्ना जावंकूच नासल्यो. ही कला खऱ्यांनीच म्हाका दिसता एप्रिशिएट करची सारखी आसा. आणि ही कला अशीच फुडें भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेवचो आणि जी पळय कला खऱ्यांनीच आमच्या पेडण्यान आसा ती कला खऱ्यांनीच आमच्या दाखोवपाची गरज आसा. आणि हांव खऱ्यांनीच उमेद जालो कितें हे पळोवन सारकें हांगासर आनी जे बोटीन हांगासर प्रवास करून हे सायडीन येयलो आणि ही आयज आमच्या शिवाजीची आयज हांगासर तेंच्यांनी सगळ्यांनी मूर्ती हांगा दवरलेली आसा आणि खूब उमेद दिसता. जे आयज सगळेच आमचे गोंयकार तशे आख्ख्या हिंदीक आयज आमचे शिवचे प्रेमी आसा. हांव सदांच म्हणटा शिवाजी हर एक घरान एक शिवाजी असो जावचो तयार. जी शिवाजीची जी हे आसा ती आमच्या लोकांच्या हितून येवपाची गरज आसा. ती आयज खूब बरें दिसता. आमच्या आयज हांगासर सगळे जाण आपलो टायम काडून हांगासर येयल्ले आसा. हांव आमच्या आख्ख्या पेडण्या तालुक्याक सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगा येवन पळोवची ही आमची कोरगांव ही कला हांगासर दाखयल्ली आसा ती पळोवची. आणि तशीच हेच्याय फुडें तुमी फुडें सरचे. केन्नाय तुमकां कितें सपोर्ट जाय जाल्यार हांव आसतलो. तशेंच आमच्या पेडण्यान आमचो श्याम शेट्ये तो खंयसरूच फाटीं सरना. खंयच्याय एका प्रोग्रामाक कसलेय हे आहा जाल्यार तो सदांच तेजो हातभार आसता आणि तेजो सपोर्ट आसता. तेणी अशेंच फुडें असो सपोर्ट दिवचो आणि म्हाजोय सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो. आणि हांव आनी एकदां
जे हांगासर तेंच्यांनी ही आपली कला दाखयल्या त्या खऱ्यांनीच हांव सल्यूट करता.